नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मायनिंगा विशीं गोंय सरकाराचे केंद्रा कडेन जाल्ल्या पत्र व्यवहाराचेर सामसूम। सरकार आमदारांकूय पत्र व्यवहाराचो लागूंक दिना पत्तो। संवाद चल्ला म्हूण आमदारांक उखलाप्यो जापो। खासा रिपोर्ट। वास्कोकारांची कोळशांतल्यान सुटका ना। 4 दिसांचे सस्पेन्शना उपरांत प्रदूषण मंडळाचो जिंदाल अदानीक बावटो। वाऱ्याक लागून पातळी काजळी। मंडळाचे कंपन्यांचे फावराद रजाव। वास्कोकार विटले। गोंयच्या अभयारण्यांनी रावपी मूळ गोंयकार एसटी वनवासी लोकांचेर संकट। लोकवस्ती खाली करपाची सुप्रीम कोर्टाची गोंयाक ऑर्ड। मागलो एक्शन रिपोर्ट। 10,000 फामिलींचेर संकट। कर्मचारी प्रोव्हिडंट फंडावेले व्याज वाडले। 2018-19 अर्थीक वर्सा खातीर ईपीएफओ वेलो जूर केलो 8.55% वेल्यान 8.65%। देशभरातल्या 5.5 कोटी कर्मचाऱ्यांक जूर वाडीचो लाव। सचेत गस्ती बोट तटरक्षक दळाचे ताफ्यात दाखल। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामनान केले कमिशनिंग। गोवा शिपयार्डाची 5 बोटींचे माळेंतली सचेत पयली। सीतारामनान शिपयार्डाची केली तुस्त। आणि खेळांत स्पेशल भुरग्यां खातीर राज्य पावण्यार रिंग स्टिक सर्तीत पेजाद प्रतिसाद। 22 स्पेशल शाळांच्यो टिमी वांटेकार। मायनिंगाचेर केंद्रा कडेन कितें पत्र व्यवहार जाला ताचेर सामसूम। गोंयकारांक खबर ना ती ना। पर्रीकार सरकार आमदारांकूय पत्तो लागूंक दिना। निकतेच विधानसभा अधिवेशनात 4-5 आमदारांनी गोंयचे पत्र व्यवहाराच्यो कॉपी मागल्यो। केंद्रा कडेन संवाद चल्ला म्हूण सांगून सरकाराच्या आमदारांक पद्धतशीर कॅट। आता मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्र कांयच करचें ना। मायन्स मंत्रालय आनी पीएमओन तर आदींच हात फाफुडल्यात। खासा रिपोर्ट। गोंय सरकार मायनिंग प्रश्न सोडोवपाक मोदी सरकारा कडेन खंय फाटलो कितलो तेंपूच उलोवणी करताले। मुख्यमंत्री पर्रीकारान मायन्स मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्रांय बरयल्लीं। असल्यो खबरो मदीं मदीं सीएमओच पद्धतशीर लीक करताले। मात आमदारांनी विधानसभेत विचारल्यार सरकाराच्यो उखलाप्यो जापो। विधानसभा अधिवेशनात 5 आमदारांचे प्रश्न। आमदारांक जाय आशिल्लो केंद्रा कडेन पत्र व्यवहार। राणे रवी निलकंठ पाटणेकार आनी क्लेफासान घाल्ले प्रश्न। 5 आमदारांनी मागिल्ल्यो केंद्रा कडेन जाल्ल्या पत्र व्यवहाराच्यो कॉपी। एकाय आमदाराक सरकारान विधानसभेत एकूय कॉपी दाखयल्ली ना। 5 आमदारांक सरकाराची एकूच जाप। गोंयांत बेगीन मायनिंग सुरू जावचें म्हूण राज्य सरकार आनी केंद्र सरकारा मदीं संवाद चल्ला। केंद्र सरकाराच्या खण मंत्रालया कडल्यान आनी पीएमओ कडल्यान वेगवेगळीं पत्रां गोंय सरकाराक आयल्यांत। गोंय सरकारान मायनिंग प्रश्न कोर्टात वचून सोडोवचो म्हूण सल्लो आयला म्हणपाची खबर काँग्रेसीनूच लीक केल्ली। सरकार तें अजून मानपाक तयार ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयची मायनिंग केस सरळ फाफुडली तरी गोंयचे बीजेपीवाले आनी सरकार कोंबडो झाकूंक पेटल्यात। केंद्रा कडच्यान कांयच रिस्पॉन्स येना म्हूण पर्रीकारान मायन्स मंत्री तोमर आनी प्रधानमंत्री मोदीक पत्रां बरयल्लीं आनी मिडिया मेरेन कॉपीय पावयल्ल्यो। त्योय कॉपी आमदारां कडेन पाविल्ल्यो ना। निमाणें मायनिंगूय ना आनी पत्र व्यवहारूय ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। वास्को कोळसो आनी कोळशाची काजळी लोकांच्या घरादारांनी अशीच उरपाची। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 4 दीस सस्पेन्शन करून अदानी आनी जिंदालाक आशिल्लो तसो परत बावटो दाखयलो। तांकां खंय आनीक कांय अटी घाल्यात। फाटल्या दिसांनी खंय चड वारें मारिल्ल्यान काजळी पातळ्ळी। IITन आनी आपलेच निरीक्षणाचो संदर्भ घेवन मंडळ कंपन्यांक बावटो दाखोवन मेकळो। वास्कोकार म्हणटा कोळसो बंदूच करात। वास्कोत कोळसो प्रदूषण नियंत्रणात आसा म्हूण गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ठाम आसा। ब्रेस्तारा सुनावणे वेळार कांय अटी घालून अदानी आनी जिंदालाक कोळसो हाताळूंक परमिशन दिलें। फाटीं खंय चड वारें मारताले, आतां मारिना, तेन्ना प्रदूषण जावचें ना म्हूण मंडळाची जाप। And also by adopting the polluter pays principle guidelines or what was approved by the board in the last meeting. So we will put those conditions and they will be allowed to operate.
because now the wind condition which was prevailing at that time has now come down. Now the wind speed what was is reported is around 5 kilometers per hour, and during the period from 8, 9, 10 the wind speed was more than 30 kilometers per hour. So looking into all those aspects, the board has decided that we adopt the polluter pays principle for those days and allow them to operate. वास्कोकार काजळेक सामकेच विटल्यात. लोकांक कोळसो नाकाच जाला. एक्टिविस्ट आनी काँग्रेसीचो रॅलीक तेंको. हे सगळे जाण जे लोक येयला कोळसो नाका कोळसो नाका कोळसो नाका म्हणून सांगता ते सगळे लोक पिशे आनी आमकां मिटिगेटेड मेजर्स नाका की आमी कंट्रोल करतले. we will control the pollution by covering trucks. No, sorry. The mandate is against coal. If the government does not act, the people will take measures into their own hands to close down MPT. ॲक्च्युली जो कोल चालू आसा पळय तो टोटली बंद जावचो ना जाल्यार तेंच्यांनी ते डोम सिस्टम तरी स्टार्ट करून आपले कितें तरी एक लोकांक जे पोल्युशन जाता पळय तेच्या अगेन्स्ट कितें तरी करचें. हांव ह्या गव्हर्मेंटाक चॅलेंज करपाक सोदता कित्याक आयज ज्या प्रमाणे ह्या गव्हर्मेंटान जो तेंचो आख्खी गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करून आयज जो प्रेशरायज केलो आमकां ही रॅली खंय तरी ही सायलेंट मार्च जी आमी काडपाची आसली ती स्टॉप करपाक लागून खुबसो प्रयत्न केलो. आयज काल रातोरात तेंच्यांनी आमचे परमिशन आसलेले ते आमचे तेंच्यांनी रिवोक केले. आयज म्हूण ह्या लोकांचे मागणे लोकांचे भावना लोकांचे हे आयज रस्त्यार चलोन येयला ते पूण इल्लें तकलेन घ्या आनी कोल पोल्युशन जाता तें बंद करा. आनी अनेक आमी वॉर्निंग दितात की तुम्ही समज कोल पोल्युशनाचेर कितें तरी मेजर्स घेनात बंद करनात जाल्यार आमी हेज्यान धोबरात लोक धरनेक बसतली. वास्कोकारांनी जो कॉल दिल्लो आसा मार्चाचो त्या कॉलाक आमी आयज हांगा येवन आमी तांकां तेंको दिल्लो आसा. कारण पॉल्युशन बोर्ड जेन्ना सांगता की हांगसर एअर पॉल्युशन खूब लेवलाचेर पावल्लें आसा त्या खातीर ह्या कॉजाक आमी सपोर्ट दिवपाक आयज हांगा आयिल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते आनी विक्रम नायक. वास्को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामणान नवी गस्ती बोट सचेत तटरक्षक दळाच्या ताफ्यात दाखल करून घेतली. शिपयार्डांनी आपली ताक दाखोवची नवे प्रोजेक्ट घेवचे रक्षा मंत्रालय पुराय तेंको दितले म्हूण रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामणान गोवा शिपयार्डाच्या कामाची तुस्त केली. बाकीच्या शिपयार्डांनी मेक इन इंडिया खाला नवे प्रकल्प सुरू करचे म्हूण सीतारामन उलयली. गोवा शिपयार्डान बांदिल्ली 105 मीटर लांबयेची सचेत हे 5 बोटीचे माळेंतली पयली गस्ती नौका. A blueprint made from the Goa shipyard on behalf of Goa shipyard itself and also of all other shipyards in India, their capacity and so on. Be the leader, come out, tell us what we have to do from the ministry. Your workers deserve more from you rather than just every now and then coming and pleading with the MOD. They're doing their best, they're contributing their might, they're improving their skills, they're delivering well ahead of schedule. And for that, the credit doesn't have to go to the management, it goes entirely to the workers. With such a wonderful backing, with such a wonderful cooperative environment which prevails in Goa shipyard, shouldn't you come out now with a plan to say, all right, we'll take care of everything in time for the requirement of Coast Guard, for the requirement of Navy, but we'll work towards moving up. Our capacities are this, we can sell it so and so. Come with a scheme, I'll be fully with you, and I'm sure we'll be able to achieve together this kind of a perspective planning, a futuristic vision for the shipyard, particularly the Goa shipyard. Yes, we have come a long way from importing vessel to indigenously building a state-of-art ship. It is therefore extremely heartening to see a fine product of the indigenous industry realized through years of hard work, perseverance and diligence. I take this opportunity to congratulate all personnel of Goa Shipyard Limited in making it a reality and furthering the Make in India initiative. कर्मचारी प्रोव्हिडंट फंडावेले जूर वाडले.
वर्ष 2018-19 अर्थीक वर्सा खातीर EPF वेले जूर 8.65% केला. 2017-18 वर्सा हे जूर 8.55 आशिल्ले. रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFचो संघटनेचे केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे बसकेत EPF वेले जूर 10 पॉइंटांनी वाडोवपाचो निर्णय जालो. EPFचे सभासद आशिल्ल्या 5.5 कोटी परस मायज कर्मचाऱ्यांक हो लाव मेळटलो. 2016 उपरांत पयले फावट EPF वेले जूर वाडला. 2016 हे जूर 8.65% आशिल्ले. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. गोयचे अभयारण्यांनी रावपी मूळ गोंयकार ST वनवासी लोकांचेर संकट. तांची लोकवस्ती खाली करपाची गोंयाक सुप्रीम कोर्टाची ऑर्द. सुप्रीम कोर्टाक दिल्ल्या एफिडेविटा प्रमाण गोयच्या अभयारण्य वाठारांतल्यान 6094 एसटींचे दावे आयल्यात, जाल्यार वनवासी लोकांचे 4036 अर्ज आयल्यात. अभयारण्यांतल्या बेकायदेशीर वनवासींक बेगोबेग थंयसावन खाली करून सरकारान फुडले सुनावणेक सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दिवचो पडटलो. मायनिंग बंदी उपरांत आता गोयच्या अभयारण्य वाठारांतल्यान लोकांचेर सुप्रीम कोर्टाच्या आनीक एका फर्मानाचे संकट. वायल्ड लायफ फर्स्ट NGOन सुप्रीम कोर्टात घाल्ले याचिकेचेर गोंय सरकारान एफिडेविट दिला. अभयारण्य वाठारांतल्यान 6094 एसटींचे जाल्यार वनवासी लोकांचे 4036 अर्ज आयल्यात म्हूण गोंय सरकार सांगता. तांचे वास्तव्य खंय बेकायदेशीर, तांचे दावे सुटावे करपाची प्रक्रिया खंय पावल्या ताचेर विचारतना सुप्रीम कोर्टान आतां गोंय सरकाराक ऑर्द दिल्या ती अशी: वनवासींचे कितले दावे निकालांत काडले, कितल्या इविक्शन ऑर्दींची प्रक्रिया निर्णायक पावण्यार, हे वनवासी लोक थंय सावन गेले काय ना, इविक्शन ऑर्द चालीक लावपाची जबाबदारी मुखेल सचिवाची. मूळ गोंयकार आशिल्ले हे वनवासी घरदार ना जावन पडटले. सरकारान तांची केस सुप्रीम कोर्टा मुखार सारकी मांडली ना जाल्यार मायनिंगा भशेन आनीक एक संकट म्हूण फुडाऱ्यांक भंय. थंयचे जे लोकल्स आसा ते एनक्रोचर न्ही, कारण आमी पोर्तुगेजां पयलीं थंय रावतात. आमचे रायट्स आसा थंय, आमची घरां आसा, आमची प्रॉपर्टी आसा. आनी म्हणून एनक्रोचर म्हणटा पळय तो पयलींचे तेंचो स्टँड जो आसा तो चुकीचो आसा आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाचो. आनी ते एफिडेवीट चुकीचें फायल जाल्लें आसा म्हणून ही एविक्शन येवची नाशिल्ली. गोंयांत म्हाजे म्हायती प्रमाण, बिकॉज आय वॉज लिडींग द एज्युटेशन्स ऑफ म्हादेव एंड नेत्रावळी, आय हॅव एटलीस्ट टेकन आउट द मोर दॅन 1000 फॅमिलीज प्रॉपर्टीज अक्रॉस द नेत्रावळी. बट इन म्हादय इट कूड नॉट बी टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ सम अदर रिजन, पॉलिटिकल रिजन्स. की थंय ताणें नरोवा खंयचो हें दिलो सावंतान कमिटीन की थंयचे गव्हर्मेंटान स्टडी करची आनी फायंड आउट करचे कितले लोक रावता ते आनी मागीर काडचे म्हणून. तर गोंयच्यो ज्यो एविक्शन आसा पळय, गोंयांत ट्रायबल जे आसात ते थंयचे मूळ रहिवासी, दे आर नॉट एनक्रोचर्स. हें गोवा गव्हर्मेंटान सुप्रीम कोर्टाक क्लियरली सांगपाक जाय. आनी जर सांगपाक जायना जाल्यार ती केस प्रॉपरली प्लीड करपाक जाय. नाजाल्यार जशें मायनीचो इश्यू जाला तशें ते लोक बावडे गोंयकार आसून भायर पडटले आनी मागीर ह्या सरकाराक लोक गाळी मारतले. सुप्रीम कोर्टान टायम दिला डिसायड कोण ओरिजिनल जेन्युइन लोक आहात थिंगा आनी तेंगे क्लेम कितो आनी मागीर पळोवया आनी आमकां रिप्लाय दी. कोणाचे एविक्शन ऑर्डर पास केल्यात ते तांकां एविक्ट करपाचें. तुमी दितात तांकां रावपा येतले वर्साक, मागीर आतां ते खूंय वयतले, थिंगसून काडले जाल्यार तेंगे हॅबिटत तें, तेंगे सगळे लायफ थिंगा. भायर गेल्यार तांकां जमीन ना, घरूय ना. So I would therefore feel that a change in law is required. A cut-off date should be present date, all structures identified, and anything built thereafter should be demolished or evicted. हे याचिकेचेर फुडली सुनावणी 24 जुलयाक दवरल्या. तो मेरेन मुखेल सचिवान कारवायेचो अहवाल दिवचो म्हूण आदेश दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. दुसऱ्या राज्य पाणवेल्या रिंग स्टिक सर्तीत 22 शाळांतल्यान 58 टिमींनी वांटो घेवन पेजात प्रतिसाद दिलो. गोंय खेळा प्राधिकरणान बांबोळे एथलेटीक स्टेडियमाचेर सर्त घेतली. सर्त सुरू जावचे पयलीं भुरग्यांनी पुलवामात शहीद जाल्ल्या जवानांक श्रद्धांजली दिली. पळयात सर्तीची कांय खिणचित्रां. Block, block, block. This is very good. Ah, very good.
बुलेटिन हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.